नमस्कार, हांव सर्वेश नायक, स्वयंपूर्ण मित्र, नावेलीम पंचायत, एसिस्टंट अकाउंट ऑफिसर, डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स। आयज आमी पळोवंक शकता नावेली ह्या गांवांत आयज जे भुरगे शाळेन फक्त बुकां आनी तुमकां म्हणटा ते एडवर्टिजमेंट दीस रात मोबायला फाटल्यान जे आमी बुकांचे भुरग्यांचे जे पर्संटेज ऑफ टायम ते डायवर्ट करता। आयज पळयत जाल्यार ज्या तरेन तेंचो उत्सव आनी ज्या तरेन ते मातयेन रुजलेले आसा तितून आमकां खुबशे अशें दिसता की आमी अशेंच भुरग्यांक सपोज ही प्रेरणा दीत रावात जाल्यार खंय तरी भुरग्यांक हे माती विशीं अप्रेम निर्माण जातलो आनी जे अन्न जे तेंच्या ताटान येवपाक जो टायम शेतकार काडटा, जो टायम शेत रोवप आनी तो पर्यंत ताटा पर्यंत येवप, हितून जो तेंच्यांनी जो टायम दिवन तांकां तो अन्नाचो मोल कळटलो। आनी आयज आमी नावेली ह्या गांवाक भुरग्यांच्या माध्यमांतसून एक आत्मनिर्भर करूं शकता। गव्हर्मेंट हायस्कूल नावेली साखळी ह्या स्कुलाची भुरगीं सगळे जाण हांगा जमिल्ले आसात। आज बॅगलेस डे आसा आनी भुरग्यांक लायव्ह एक्सपिरियन्स पॅडी प्लांटेशन कशें करतात ताजे बद्दल लायव्ह एक्सपिरियन्स दिवपा खातीर हांगा हाडिल्ले आसात। म्हजें नांव उत्कर्षा उदय नायक, हेडमिस्ट्रेस गव्हर्मेंट हायस्कूल नावेली साखळी। सो आज ह्या भुरग्यांक सगळ्यांक खरो एक्सपिरियन्स मेळटलो। आमकां खबर आसा की शेतकरी हो एक समाजाचो मुख्य घटक जावन आसा जो अन्न तयार करता। अन्न आमकां आनी त्या खातीरच अन्न सगळ्या लोकांक मेळटा, हाजो महत्व भुरग्यांक कळपाक जाय आनी शेतकरी कशें काबाड कश्ट करून आमकां अन्न तयार करतात आनी आमकां दितात। हो भुरग्यांक एक्सपिरियन्स मेळपाक जाय, तांचे बद्दल आमी रिस्पेक्ट दवरपाक जाय, मान दवरपाक जाय। ह्या खातीर चड करून भुरग्यांक हांगा हाडिल्ले आसात की पॅडी प्लांटेशना बरोबरूय बी शेतकऱ्याकूय बी आमी रिस्पेक्ट दिवपाक जाय, कित्याक ते आमकां जेवण दितात आनी आमकां जेवण इतली काबाड कश्ट करून आमकां मेळटा आसा ते जेवण आमी जेवल्या नंतर अर्दें जेवण भायर उडोवंक जायना, ताजी इम्पॉर्टन्स हे भुरग्यांक कळपाक जाय म्हणून हांगा हाडिल्ले आसा। खरेंच रियली लायव्ह एक्सपिरियन्स आमकां हे भुरग्यांक मेळटलो, तांकां आज प्लांटेशन कशें करप ते दाखयतले। सो ते करपाक आमकां सर विश्वंभर गांवस आमचे एक्स SMC चेअरमॅन हांचे आमी शेतान आयिल्ले आसात आनी एवरी इयर आमकां ते हेल्प करतात की भुरग्यांक आमी हांगा हाडून तांकां एक्सपिरियन्स दिवपा खातीर। पयलीं सुरवातीक क्लास वायज हाडिल्ले, आज जवळ जवळ सगळीं भुरगीं हांगा आयिल्लीं आसा आनी एज अ पार्ट ऑफ NEP 2020 हेजे प्रमाणे बॅगलेस डे भुरग्यांक बॅगलेस डे म्हणून तांकां एक लायव्ह एक्सपिरियन्स एनवायरमेंटाचो दिवपाचो आसता। सो त्या खातीर आमी ह्या भुरग्यांक हांगा हाडिल्ले आसा। सो टुडे दे आर एन्जॉयींग देयर बॅगलेस डे वेरी मच। So I thank Vishwambar sir and also media for coming over here and giving us opportunity. माझे नाव कृष्णा गावस, हांव गव्हर्मेंट हायस्कूल नावेलीचो सिनियर टिचर। आणि एक संकल्पना आयली की बाबा आमकां एक NEP अंडर नो बॅगलेस डे म्हणून एक संकल्पना आसा। त्या बॅगलेस डे अंडर एक वेगळे वेगळे कितें तरी उपक्रम करप, भुरग्यांक पुस्तक हाडून दिवप ना, वेगळे उपक्रम म्हणून तेज्या करपाचे। तेज्या अंतर्गत आमचो विश्वंभर गांवस हो प्रगत शेतकरी ताणें आमकां कॉन्टॅक्ट केले, बाबा असो असो प्रोजेक्ट आसा, आमी भुरग्यांक घेवन आमच्या फिल्डार येवपाचें आनी तांकां एक लायव्ह एक्सपिरियन्स दिवचो, जेणे करून ताका लागून आमी एक सॅटरडे मेळटा आमकां आयज फिक्स केलो आनी आमी आतां शेतांत भुरग्यांक घेवन येयल्या। सो भुरग्यांक एक लायव्ह एक्सपिरियन्स मेळचो, म्हणजे शेतांत गेल्या उपरांत कितें दिसता, शेतकरी काम कसो करता, शेत कशें उगता, ते लावपाचें कशें, वेगळे वेगळे अनुभव भुरग्यांक मेळटा, जेणे करून त्यांच्या शेतकऱ्या बद्दल त्यांच्या मनात एक आत्मीयता निर्माण जाता की बाबा हो मनीस हो शेतकरी आहा तोच आमकां अन्न पुरयता, ज्या शेतासून अन्न तयार जाता तो आमकां पुरयता, म्हणजे जेणे करून तो ताका रिस्पेक्ट दिवंक सोदता। आतांच्या भुरग्यांक थोडें अशें खबरच ना की तांदूळ खंय मेळटा, तांती खंय मेळटा, ते मोस्टली जाणा की तांती बाबा दुकानार मेळटा, तांदूळ दुकानार मेळटा, ते तयार हांगासून जाता अशी थोड्या भुरग्यांक खबर सुद्दां आसना। ती गजाल तांकां कळची, तेणे हेज्यान फुडें म्हणजे 200 भुरग्यांक 200 करचे अशें जावचें ना, पण एक थोड्या भुरग्यांक तर त्या भितर शिरचे, वेगळे वेगळे उत्पन्न घेवचे, आपल्या घरा कडेन थोडी भाजी करची, वेगळे ऑर्गॅनिक ते फर्टिलायझर आहात ते कशें आसचें, ते कोणाक सप्लाय करपाचें, हेजे सगळो बऱ्यापैकी यूज
करून घेवचो तेका लागून तांकां मुद्दाम आयज आमी शेतार हाडून एक लायव्ह एक्सपिरियन्स दिवपाचो प्रयत्न केला. तो आतां कितपत सक्सेस जाता आमी नकळो, पण हांव विश्वास करता की चडशे भुरग्यांक शेती बद्दल आत्मीयता निर्माण जातली आनी इन फ्युचर ते आमच्या शेतात करपाक तयार जातले असो विश्वास दवरता. आनी हांव आमच्या विश्वंभर भाईक थँक्यू म्हणटा, कित्याक तेणी आमकां ती ऑपॉर्च्युनिटी, तशेंच मिडिया तुमकां थँक्यू म्हणटा जेणे आमची कवरेज घेतली. सगळ्या भुरग्यांक मॅडमीक थँक्स म्हणटा. विश्वंभर गांव बायणा नावेली ह्या फार्मान आमी आसात. आयच्या दिसा आमी पॅडी प्लांटेशन जो प्रोजेक्ट आसा तो प्रोजेक्ट आमच्या गव्हर्मेंट हायस्कूल नावेली 5वी ते 10वी पर्यंत स्टुडंटाक ह्या पॅडी प्लांटेशनाच्या एका दिसाच्या सत्राक आमी आपयल्ले, इन्वायट केल्ले आसा. त्याच प्रमाणे आमचे सर येयल्ले आसा स्टुडंटाक घेवन. आयचे कडेन हांव सांगूंक सोदता की आयज जर आमी पळयलें आमचो भारत देशाचो प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी म्हणटा आत्मनिर्भर भारत आनी गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणटा स्वयंपूर्ण गोंय. जर स्वयंपूर्ण गोंय जर आमकां प्रामुख्यान करपाक जाय आनी आमी करपाचे वाटेर चलता जाल्यार आमकां प्रत्येक गांवांतली जी पडीक जमीन आमची उरलेली आसा ती कल्टिवेशन करपाची गरज आसा. उदाहरण आमची हांगासर जी मायणा आमी जो प्लॉट करता तो जवळ जवळ 25 हेक्टर जवळ जवळ 2.5 लाख स्क्वेअर मिटर एरिया आमी पॅडी प्लांटेशनाक अंदू पार्ट सुरू केला. आमकां दिसता की जर आमचे सक्सेस जालें आनी सक्सेस जातलें जाल्यार आमच्या 100% नावेली पंचायत क्षेत्रांतल्या लोकांक स्वयंपूर्ण आमी तांदूळ दिवं शकता ही आमची प्रणिती. आनी अशें दिसता की हेजो फार्मर प्रोड्युसर कंपनी आमी फॉर्म केल्या त्याच्या माध्यमातून बिचोली तालुक्यात जितली पडीक जमीन आसा ती जमीन आमकां कल्टिवेशनाक हाडपाची आसा. आनी म्हाका ह्या तुमच्या माध्यमातून एक सांगपाक आसा गोंय राज्याचे मुख्यमंत्र्याकूय विनंती आसा. आमकां सदोदीत एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सहकार्य करतात, ICR करतात, विशेष करून बायोडायवर्सिटीचे मेंबर सेक्रेटरी जे आसा सर मुखादम तेंचे आमकां सहकार्य आसा. आनी दुसरो महत्व स्वयंपूर्ण मित्र जे आसात ते बी आमच्या बरोबर काम करतात. आनी म्हाका एकच परत सांगान दिसता जर ह्या भुरग्यांच्या मदीं जर आमी शेती हो प्रकल्प जर राबयलो एक सांगान दिसता की एग्रीकल्चर हो एक मोठो विशय आसा. आतां पॅडी हे परवडना जर म्हणटा जाल्यार ते अत्यंत चुकीच्या. पॅडीचें काम जे आसा ते सादारणशे 15 ते 20 दीस लावणे पुरते, मागीर ताका विशेष अशें मोठें काम कांय ना आनी हार्वेस्टिंगाचें आसा. पूण हे जर आमी पद्दतीन केले वेगवेगळे अडचणी आसा अडचणीचेर मात करपा लागून आमची फार्मर प्रोड्युसर कंपनी सक्षम आसा. आनी हांव आयच्या दिसा परत सांगात की आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोंय हे जर आमी म्हणटा ती आमकां करपाक जाय. आनी म्हाका दिसता प्रामुख्यान फार्मर प्रोड्युसर कंपनी जी आमी फॉर्म केल्या ती सदोदीत करीत आसा. थँक्यू व्हेरी मच. तुम्ही पळयतात GNH. हो गया शुरू पहला सेमेस्टर, सीनियर सामने नर्वस प्रेशर, लेक्चर्स हैंगआउट्स लेट नाइट रील्स, मस्ती वाले ये अपने व्हील्स, पहले प्यार की पहली राइड, slowly slowly matching vibe, एक्टिवा एक्टिवा एक्टिवा, फर्स्ट लव बोले तो एक्टिवा. आओ करें ट्राई एक नया पाथ, क्लिक योर फर्स्ट मेक योर मार्क, new friendship का पुराना यार, let's go cruising in a new avatar, la 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 la. smart key and smart away, go freewheeling and fly away, एक्टिवा एक्टिवा एक्टिवा, first vibe बोले तो Activa, life को दो new start, make a move in the world cool and baby, smart, हर सफर का हैप्पी पार्ट. Activa, 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 एक्टिवा स्कूटर बोले तो Activa, स्कूटर मजे, Activa, स्कूटर रुके थे, Activa, स्कूटर एक ले, Activa.